खावपाक जाय जाल्यार पुर्तुगेजाचे खावपाक पसून तुमकां लज दिसना. सगळें ऑल इज वेल ऑल इज वेलाचेर सगळ्यांनी लोकांनी न्हिदपाचें, पूण लोकांच्या बॉल्सान कांय पडपाचें ना. सो ही गेम तो शिकला आनी बजेट आतां प्रेझेंट करतलो आनी डिस्कशन जातलें 3 म्हयन्यांनी पावसाळे अधिवेशन. म्हळ्यार कितें तें जर ते शाळेंत बेसिकली दे आर मेकिंग फूल्स आउट ऑफ गोवन्स. बजेट तो प्रेझेंट करून कितें करतलो तो विल प्ले विथ वर्ड्स आनी बेसिकली तो सांगता कितें की आपल्यानी प्रोविजन केलें. पयर तुमकां हांवें वाचून दाखयला तांचेच फायनान्स डिपार्टमेंटाची डायरेक्शनां कितें की 20% वयर मोडनाका, पयशे मोडपाचे बंद करा, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अदर दॅन सॅलरीज एंड पेन्शन्स आनी कांयच मोडनाका अशें तोच करता. सो आनी मागीर कितें म्हणटा की तें डेफिसीट न्ही, ते सरप्लस बजेट. ते कशें तुका तुजें पाकीट मारता तो, तुजें म्हणल्यार कोणाचें गोंयकाराचें सर्वसामान्याचें. सो ही गेम तो शिकला आनी बजेट आतां प्रेझेंट करतलो आनी डिस्कशन जातलें 3 म्हयन्यांनी पावसाळे अधिवेशन. म्हळ्यार कितें तें जर ते शाळेंत येतलें पयलीं आमी तुमी सगळे आज घालतले सगळे अच्छे दिन आये हे सगळें ऑल इज वेल ऑल इज वेलाचेर सगळ्यांनी लोकांनी न्हिदपाचें, पूण लोकांच्या बॉल्सान कांय पडपाचें ना. सादी वस्त तुका सांगता, आयचे प्रश्नाचें एक उत्तर दिलें की 26,48,00,000 रुपया तांणी जंकेटाक मोडल्या गेल्या 3 वर्सांनी. 26,48,00,000 आनी तातूंत कितें आहा, तातूंत पुर्तुगालूय आहा जो देश काल मुखेलमंत्री म्हणटा अत्याचार केले म्हणून गोंयकारांचेर. सो जंय जर तुमकां खावपाक जाय जाल्यार पुर्तुगेजाचे खावपाक पसून तुमकां लज दिसना आनी ते 48,000 पसून तुमी सोडना. ही परिस्थिती आहा. सो आनी वॉट यू कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कांट एक्सपेक्ट एनीथींग. आतां तूं लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक विचार, काल खंय तुजो बर्थडे पूण हांवें काल तेजेर चड कांय घालूंक ना. बिजनेस ते 12:15 करता. अरे बिजनेस फॉर द डे हॅज टू बी बिफोर द असेंब्ली सेशन बिगिन्स न्ही. असेंब्ली थंय स्टार्ट जाता, क्वेश्चन आवराच्या टायमार बिजनेस घालता. बिलां ही सगळीं काल डिस्कशनाक घेवपाची आशिल्ली ना. पयल्या दिसाचे बिजनेस चॅक करप. काल दनपारां कमी नवेच जालें, कोणाक तरी शिकप्याक वचपाक जाय आसतलें, सगळें बेगीन काबार करया. म्हाकाय कळ्ळें तें सिग्नल अशेंच जातलें म्हणून, पूण हांवें म्हणलें तें रिप्लायाक रावना ताजी तकली कितें खावया जग मारून हांवूय गेलो. They have come out with directions, their finance department saying don't spend from the budget and that whatever remains now they're going to tell you this is the surplus. Basically they are making fools out of goans. You understood? And you get the government you deserve. You got this government because you are fools. You have voted for them. So khaya ashi परिस्थिती आणि ताका सोल्युशन काय ना.